मदलामाज मांद्रेम देवळाच्या चोर प्रकरणात आदी बेल मेळिल्ल्या आरोपी विनोद पटेकराक आता परतून अटक केल्या. सुटके उपरांत ताणें साक्षीदारांक त्रास दिवपाक सुरवात केली आनी तातूंतल्या एका साक्षीदाराचेर लेगीत मारपेट केलो असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. हाचे उपरांत हनुमान देवस्थान समिती आनी गांवकारांनी मांद्रेम पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ दाखल केली. खर प्रतिक्रिया दिवन थळाव्या लोकांनी विनोदाक गांवांत प्रवेश करपाक बंदी घालची अशी मागणी केल्या आनी ताका दिल्लो खंयचोय आदार खर कारवाय करपाकय आपयतले अशी शिटकावणी दिल्या. भाई कितें इश्यू? मी देवस्थानचो अध्यक्ष रंगनाथ कलशावकार हनुमान देवस्थानाचो आणि फाटले फावटी ही देवळान यांनी चोरी केल्ली तेन्ना त्या देवळान चोरी करताना पोलिसांनी येवन त्याची कंप्लेंट केली. कोण तो? विनोद पटेकर यांनी चोरी केल्ली आणि ती चोरी करताना आम्ही विटनेस घातलेले आमच्याच वाड्याचे. तर आता तो वचन त्या विटनेसांक सांगता तुम्ही ती केस फाटी घ्या म्हणटा नाल्यार तुमकां आपूण कितें तें दाखयता म्हणटा. आपूण तुमचें घर फोडूंक ना म्हणटा, आपूण देवूळ फोडलें अशें सांगता तो. आनी तो जर मेंटल आसा जाल्यार मेंटलाक काय उपाय ना? तेका खंयच्या हॉस्पिटलान बी काडून दवरूंक मेंटल हॉस्पिटलान बी घालून. तो मांद्र्या कित्याक? मांद्र्या हो सूर्यो चाकू कोयते घेवन मावता. खंयचे आमचे भुरगे एकटो बाजारान येता तेन्ना जर तेणी मारलो जाल्यार आमचो भुरगो आमकां ना जालो न्हू. तेव्हा हेचेर मोठ्यान मोठी कारवाई करपाची आनी एका मांद्र्यासून हकलपट्टी करपाची हेची एका दवरपाचो न्हू असल्या मनशाक. आयज तेणी एक 65 ते 67 वर्साच्या गणपत हरमलकर म्हणून एकाक मारलो. परत थंय एक म्हापशेकाराचे शॉप असले तेतूर थंय गेलो आनी तेका सूर्यो दाखोवंक लागलो. म्हणजे असलो मनीस जायो कित्याक? विटनेसाच्या घरा कडेन वचून तेका जबरदस्ती धमक्यो दिता तो तेच्या बायले भुरग्यांक बी. आनी आपूण 80 करोडाचे डील केले म्हणटा आनी ते म्हाजे कडेन पयशे आसात आपूण कितेंय करूं शकता म्हणटा तो. तेन्ना तेचेर व्यवस्थीत काय ती कारवाई करपाची इतल्यान म्हाजें सांगपाचें. नमस्कार. हनुमान देवस्थान मदलामाज मांद्रे ह्या देवस्थानात ते आता नाव घेतले ते विनोद पटेकर यांनी 8 ऑगस्ट 2024 देवूळ फोडलेले चोरी केल्ली आमच्या देवस्थानात आणि आमच्या अध्यक्षान रितसर तेचेर कंप्लेंट केल्ली 8 ऑगस्ट 2024. त्या उपरांत आमचे जवळ 5 मनीस विटनस असले आमच्या वाड्या वयले तेंकां. आनी आयज जवळ एक 10-11 महिन्याच्या कालावधी नंतर सेम पर्सन जो एक्यूज असलो विनोद पटेकर तो आमचो एक विटनस नारायण पालयेकर हेच्या घरा वचून आयज सांजचो 4 घरा वचून तेका धमकी दिता की तूं आपलो विटनस कित्याक रोवलय. तेच्या बायले भुरग्यांक सांगता काय जाला जाल्यार आपूण जबाबदार ना, तुमी विटनस आपले अगेन्स्ट आपूण तुमचें घर फोडूंक ना, देवूळ फोडला. आनी हेच्या खातीर आमच्या सगळ्या वाड्या वयले नागरीक एक जावन तेची आयज परत आमी FIR केल्या मांद्रे पुलीस स्टेशनान की थ्रेटन टू द विटनसीस म्हणून. आनी PIक आमी रिक्वेस्ट केला की तेची जी आमच्या देवस्थानान तेणी केस चोरी केल्ली ती तेचेर जी केस आसली तेचेर तेका बेल आउट जाल्ली ती तेची बेल आउट गव्हर्मेंटान कॅन्सल करपाची पुलीस डिपार्टमेंटान आनी ताका परत भितर उडोवपाचो. कित्याक आमचे जे 5 विटनस आसत हे कामाक वयतात, एजेड आसत, रातचे भोंवतात आनी यदा कदाचित तेणी जर काय वायट केला आमच्या लोकां वांगडा आमच्या वाड्याच्या लोकां वांगडा जाल्यार ताका कोण जबाबदार. त्या संदर्भात आमी तेची परत आयज कंप्लेंट रितसर कंप्लेंट केल्या PIक आनी PIन आमकां एश्युरन्स दिला की तेचेर जाता तितकी आपण स्ट्रिक्ट एक्शन घेता. आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन PI कडेन की तेची जी बेल आउट जाल्या चोरीच्या संदर्भात देवळाची ती बेल आउट कॅन्सल करून परत तेका भितर उडोवपाचो. कारण हे जे असे इन्सिडंट तेणी केले जाल्यार तेका जबाबदार कोण त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करपा खातीर सगळ्या वाड्या वयले लोक जमा निल्ले. आनी त्याच बरोबर आनी एक मेसेज दिता की तेका भितर उडयलो की कोण तरी गावातले तेचे वेल विशर्स वयता आनी तेका बेल आउट करता. वेल विशर न्हू, प्रतिष्ठीत लोक वयता. प्रतिष्ठीत लोक वयता, वेल विशर्स वयता आनी तेका बेल आउट करता. सो आमची ह्या तुमच्या माध्यमांतसून एक रिक्वेस्ट आसा की तेका तुमी बेल आउट करून तेका भायर हाडून हे असले कारनामे करपाक दवरूं नाका. फाल्यां सकाळी जर तेणी काय केला जाल्यार इनडायरेक्टली ते पर्सन सुद्धा तेका रिस्पॉन्सिबल आहा, जबाबदार आसा. असं चिंतलो आम्ही सगळे वाडेकार किंवा आमचे गांव अशें चिंतलो की जसो कोणी प्रतिष्ठीत नागरीक जिल्लो आसा तेका बेल आउट करता हेचो अर्थ असो आसा की ह्या मनशा वांगडा ते लोक सामील आसात म्हणून तर तेका ते बेल आउट करतात. रिक्वेस्ट करता जे आमचे प्रतिष्ठीत नागरीक आहात मांद्रेचे तेंच्यांनी तरी येवन हयसर तेका बेल आउट करपाचो न्हू. कारण असलो उपद्रव करपी मनीस आमकां गांवांत नाका. आनी एक म्हाका दिसता हरमळकारान तेका बायट दिवपाची गरज आहा. जेका आमच्या एक जाणट्या मनशाक तेका मारला तेणी एक बायट दिवपाक जाय. सो आमची रिक्वेस्ट आसा PI साहेबाक आमी रिक्वेस्ट केलाय की तेका
कडक कारवाई जावपाची तेचेर आनी तेची जी बेल जाल्ली आसा ती कॅन्सल करून ताका भितर दवरपाचो आनी तेचेर एक्शन घेवपाची, ताका वॉर्निंग दिवन हे इन्सिडंट सॉर्ट आउट जायनात. वॉर्निंग दिवन खूब जाले आनी अशें निदर्शनाक येयलां की तेचेर भरपूर केसीस आसात आनी म्हाजी फक्त एकच रिक्वेस्ट आसा की आमच्या ज्या वाड्या वयले तेणी इन्सिडंट केल्लो चोरी करपाचो आनी त्याच्या खातीर जे आमचे 4-5 मनीस विटनस आसले ताका, त्या विटनसांक तेणी कसल्याच प्रकारचो हार्म करपाचो न्हू किंवा तांकां कसलीच धमकी दिवपाची न्हू किंवा वाटेक येता वयता काय तेंचेर इन्सिडंट जावचो न्हू हेची काळजी PI साहेबान पुलीस डिपार्टमेंटान घेवपाची इतकीच रिक्वेस्ट आमी करपा खातीर आयज PI कडेन इल्लो. PIन आमकां बऱ्यापैकी सहकार्य केला, एश्युरन्स दिल्लो आसा. आमी तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हो मेसेज सगळ्या पर्यंत पावयता की ताका कोणी तेचे वेल विशर्स किंवा प्रतिश्ठीत लोकांनी बेल आउट करपाक वचपाचें न्हू, जेणे करून जर तेणी काय वायट केला जाल्यार फाल्यां सकाळी जे कोण बेल आउट करतले ते त्याच्या बरोबर मिलाप आसत ह्या सिद्ध जातला आनी आमी तेंचेर एक्शन घेवपाक वाड्याच्या मार्फत फाटी रावचे ना. कारण हे जे आमचे विटनस आसात तांकां आमच्या कोर कमिटी देवस्थानाच्या मिटिंगेन कोर कमिटीन डिसिजन जाल्लें आसा इन द मिनिट्स ऑफ द मिटींग की कोणाय विटनसाक जर कशाय प्रकारे तेणी जर थ्रेटन केलो किंवा काय जर इजा केली जाल्यार संपूर्ण वाडो किंवा गांव सुद्धा एक करपाक आमी फाटी रावचे. समज जर जाली चुकान जाल्यार ते जबाबदार काय जाल्यार तरी जबाबदार आमी आसचो ना. समज तिने फाल्यां समज जर चुकान कोणाक आमच्या लोक कोणाक काय केला जाल्यार मागीर समज जर काय जालें जाल्यार ती जबाबदार आमी आसचो ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.